Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हो मोगाच्यानो आम्ही जेजूच्या पावणे लुकाच्या वादिलान 13व्या अध्यायान 3रे वचनांत पाताक रडा आणि जिणी बदला पाताक रडून जिणी बदलच्या विषयांतली शिकवण आम्ही ऐकून असो. रिपेंट अँड टर्न बॅक. वय मोगाच्यानो ही शिकवण आम्ही पहिले प्रस्तावनांत 2 भाग ऐकले आसात. पहिल्या भागांत हो शिकवणदार अशें म्हणटा की ते म्हणटा repentance is a grace given by God the Holy Spirit whereby a person is inwardly humbled and outwardly transformed. या पहिल्या भागांत आमी ऐकलें आसा की ते पाताक रडून जिणी बदलचे जावन आसा देवा पवित्रात्म्यान दिवची कृपा आणि त्या कृपे मार्फत एक पातकी एक मनीस भितरल्यान अंतस्करणान काळजान खालतो जाता आणि भायल्यान ताचे रुपांतर जाता. म्हणजे ताचे जिविताचे नवीकरण जाता, रुपांतर जाता, जिवीत रुपांतर जाता. पळय मोगाच्यानो ह्या विशयान आमी पयले 2 भाग ऐकले आसा. ताचे उपरांत ट्रू रिपेंटन्स म्हळ्यार कितें म्हणलें आमी आयकूंक सुरू केलां. आनी ट्रू रिपेंटन्साक एक स्पिरिच्युअल मेडिसिनाची गरज आसा आनी ते मेडिसिनाक 6 इंग्रेडियंट्स गरजेचे. एक मिस जाल्यार ते रिपेंटन्स कंप्लीट नाही म्हणटा हो शिकवणदार. तशें जाल्यार मोगाच्यानो आमी आयकूंक सुरू केलें हे 6 इंग्रेडियंट्स खंयचे. पयलें साइट ऑफ सिन, दुसरें सॉरो फॉर सिन, तिसरें कन्फेशन ऑफ सिन, चौथें शेम फॉर सिन, पांचवें हेट्रेड फॉर सिन. म्हणजे पाताक पळोवचें, पातकाची दूख धरची रडचें, पाताक कुमसार जावचें, पातकाची लज भोगची, पांचवें पाताक कांटाळचें या द्वेश करचो. पळय आनी 6वें जावन आसा टर्निंग फ्रॉम सिन. पातकांतावन फाटी परतोवचें म्हणजे पातकाक फाट करचें आनी देवाक फुडें करचें, फुडें सरचें. आज हे तातूंत हे 5 संगती आमी आयकल्ले आसा ते झाडाच. आज आमी ही 6वी संगत म्हणजे टर्निंग फ्रॉम सिन हें आमी आयकता. आज हें आयकता. आतां मोगाच्यानो हें आयकतना टर्निंग फ्रॉम सिन म्हणटाना मोगाच्यानो पळया पयलें पाताक रडचें पयलें केलां आनी पातकांतावन फाटी परतोवचें उपरांत ताका एक दवरला. कित्याक आमकां हे पुरा पयले 5 संगती आमी केल्ले उपरांत आमी पातकांतावन फाटी परतोवचें साध्य जाता. हांगा मोगाच्यानो आमी पाताक रडचें म्हणटाना पळया एक ग्रीक मिथॉलॉजी अशी आसा. तांचो एक निओप म्हणली क्वीन राणी ती अहंकारान उसळटा. तिका तो अपोलो म्हणलो आनी आर्तिमस म्हणलें. ती तिच्या 14 भुरग्यां पैकी चेडक्यांक अपोलो दिवशी मारता आनी आर्तिमस चेडवांक दिवशी मारता. आनी ती आपल्या भुरग्यांक आनी तिका फातर करून सोडटा. ती फातर जावन येता, फातराची मुर्ती जाता. आनी अशें हें पुराणीक काणी ती फातर केल्ल्या उपरांत ती रडता खंय आपल्या भुरग्यांक. फातर रडता. वय आमचें काळीज फातराचें काळीज लावन रडल्यार फायदो ना. ह्या काळजांतल्यान फाताक भायर गेल्यार मात्र फाताक रडून फाताक भायर घालूंक आसा. ते झाडां मात्र वय फाटी परतोवचें म्हळ्यार फाताक रडून देवा थंय फाटी परतोवचें. आमी देवा थंय येवंक आसा. पळया मोगाच्यानो देखूनच
आमकां आपोवणे देव दिता. जोएल प्रवादी मारिफात 2 अध्यायाचे 12वें वचन पळय तिके वाच. जोएल चॅप्टर 2 वर्स 12. सर्वेस्वर म्हणटा उपास करून रुदान करून हसकार सुस्कार सोडणं सगळ्या तुमच्या काळजान आता तरी म्हजेशी परतून या. पळया देव आपोवणे दिता आमकां आपणाशी परतून येवच्या. कशें? पाताक रडून हसकार सुस्कारांनी देवा ते फाटी येवंक आमकां आपोवणे फौजला. आमी पाताक रडूंक आसा आनी देवा ते फाटी परसूंक आसा. पाताक सांडूंक आसा. पाताक रडचे मात्र न्ही, पातकाक आमी भायर घालूंक आसा. ह्या देखून पाताक आमच्या जिवितान आसूंक ना, तेजा मात्र आमी देवा ते फाटी परतूंक आसा. वैमोगाचें हे पाताक रडचे म्हळ्यार पातकाचे प्राचित. अनेक वर्ड उपयोग सुरू असो प्राचित. पातकाक प्राचित करून आमी रडचे म्हळ्यार मोगाचे न्हू. कशें गिमे दिसांत जर तर काळी मोडां आसात आनी तो पावस आयिल्ल्या तक्षण प्रशांत शीतळ नितळ मोळाक दिसता आमकां न्ही, स्काय दिसता. तशेंच आमी प्राचित केल्ल्या वेळार ती काळी मोडांशी जातात आनी ते पावस गळगळ्या आमी रडिल्ल्या वेळार पावस गळगळ्या रडिल्ल्या वेळार प्रशांत आत्मा नितळ आत्मा वैमोगाचो देव आमकां आशा आपोवणे दिता. एजेकियल प्रवादी मारिफात 14 अध्याय 6वें वचन तिके वाच पळय. एजेकियल चॅप्टर 14 वर्स 6. देखून इस्रायलाच्या घराण्याक सांग सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा प्राचित करा आणि तुमच्या मूर्तीक पाठ करा. सगळ्या तुमच्या कंटाळ्याच्या करण्याक पाठ करा. पळया म्हाका पाठ करूंक आसा. पाताक रडचे म्हळ्यार पातकाक आमी पाठ करूंक आसा. कांटाळ्याच्या करण्याक पाठ करूंक आसा आनी देवा थंय आमी येवंक आसा. म्हणजे चडशे आपोवणे दितच आसा. देव आपयतच आसा वय की न्हय. कितले आपुरबायचे आपोवणे अशें आसतना पाताक सांगचे म्हळ्यार आमकां सारकें वस्त आसलें. इस्रायल प्रवादी म्हणटा पाताक सांगचे म्हळ्यार कितें? forsaking of sin. Isaiah 55 verse 7 तिके वाच पळय. खोटो मनीस आपली वाट सांडून आणि नष्ट मनीस आपली चिंतना सोडून कितें सांगताच आसा आमी सांडूंक आसा. चिंत्या तुमकां एक कोणी मनीस मेळटा ताची वळख ना तुमकां पूण भारी बऱ्या तरेन फ्रेंडली बरो उलयता सकट जाता आनी तुमची इश्टाघात करता. तुमी ताचो इश्ट जातात पूण ताचें बॅकग्रावंड जावन आनी कांय बद्दो ना तुमकां. आनी तुमकां मागीर कळोन येता. कितें कळोन येता? तो एक चोर या तो एक जादूगार माटमंत्र मोडी करतलो. तेन्ना कितें करतात तुमी? ताच्या संगात कंटिन्यू करतात तुमची फ्रेंडशीप ना. सांगतात तुमी सांगतात इश्टाघात सांगतात. जशें आमी पाताक सांडूंक आसा. मोगाचो वय पाताक आमी संपूर्ण तरान सांडूंक आसा. अनेक जण सांगता आमकां पाताक काण्ण उडोवचें काय काण्ण उडोवचें. जोबाचो पुस्तक सांगता 11 अध्याय 14वें वचन. तुझ्या हातांतले खोटेपण वयस करशी जाल्यार आणि अन्यायाक तुझ्या तंबांत वस्ती दिनासता रावशी जाल्यार म्हळ्यार तुवें पाताक कांय उडोवंक आसा पयस. हांगा कारवारांत दर्यो लागीं आसा. दर्यो आसा काळी न्हंय आसा. आमी खाण उडोवंक आसा. वय कशें पावलान ताच्या हातार ती जीवदाळ वायपर ताका
रेवड घाल्ल्या वेळार ताणें काडलें आनी कितें केलें काण्ण उडयलें. प्रेज द लॉर्ड. कशें उज्यांत उडयलें तशें आमी मोगाच्या न्हू हाताक काण्ण उडोवंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हाताक आमी पयस काण्ण उडोवंक आसा. तितलें मात्र न्ही, हातकाक मोरूंक आसा आमी. हातकाक पाठ करून देवा थंय परतुवचें म्हळ्यार हातकाक आमी मोरूंक आसा. It is called mortification of sin. We have to die to sin. We must die to sin. हातकाक आमी मोरूंक आसा. होय आमकां रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अगेन पावल 8व्या अध्यायान 13व्या वचनांत हे पातकाक मरचें म्हळ्यार कितें म्हूण सांगता. तिके वाचलें रोमन्स 8:13. कित्याक रक्तमांसाप्रमाणे जियेशात जाल्यार रक्तमांसाप्रमाणे तुमी जियेशात जाल्यार तुमी मरतेल्यात. पूण आत्म्यावरवीं तुमच्या रक्तमांसाच्या खोट्याक करण्यांक नाश करशात जाल्यार नाश करचे. डिस्ट्रॉय नाश करचे. तुमी जियेते. इंग्लिशांत यू हॅव टू पुट टू डेथ म्हणटा. If you put to death by the power of the Holy Spirit the desires of your flesh, then you will live. म्हळ्यार आमकां जिवचें कशें म्हणून ना, आमी मरचें भियेतो. ते मरणे आत्मीक परमेश्वरांत आमी जाणा आसूंक जाय. पळय आमी मरूंक जाय पातका खातीर, ह्या रक्तमांसाच्या मनवण्यांक मरूंक जाय आनी आत्म्यान जिवंक जाय. जिवचें म्हळ्यार तें मोगाचें देवा तें फाटीं परतुचें पवित्र आत्म्याद्वारे आमी जिवचें. हे जावन आसा मोगाचें न्हू. हे पातकाक पाठ करून जिवचें म्हळ्यार. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हो मोगाचें न्हू. पळय आमी पातकाक मरूंक आसा आनी आमी नव्यान रुपांतर जावंक आसा. आमी संपूर्ण तरान रुपांतर जावंक आसा मोगाचें. पळया पाताक रडून जिणे बदलुचें म्हळ्यार वर्तें घडीत वर्तें काम तें वर्तें ग्रेट चेंज म्हणून ग्रेट चेंज म्हणून पळय मोगाचें न्हू. वर्तें चेंज जाता तें. म्हळ्यार आमी ग्रेट चेंज म्हळ्यार कितें आमकां आमचें काळीज आसा न्ही, हें काळीज संपूर्ण तरान बदलचें. संपूर्ण तरान बदलचें म्हळ्यार कितें हे फातराचें काळीज हे स्टोनी हार्ट must become a heart of flesh. Must become a heart of flesh. म्हळ्यार मोगाचें न्हू. जेजू 40 दीस उपास करून जाताना ताका भूक लागली. त्या दाडा सैतान आयलो, ताळटेलो आयलो म्हणटात, नाटलेलो आयलो म्हणटात. आनी सैतान जेजू कितें म्हणालो, जर तर तूं देवाचो पूत जाल्यार हे फातर काणयो उंडे कर. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचें न्हू. सैतानाक वचूनातलें. तो देवाचो पूत मनशा पूत ओंकपातालो, मरयेचो पूत म्हण ओंकपालो भोवशा, पूण देवाचो पूत म्हण वळखूंक तयार नासलो. देव जेजू आमचो नीज देव नीज मनीस दोनी. देव सैत वळखूना सैतान. पूण आमचो जेजू कितें केलें, फातर उंडो करूंक ना. ताचे की वटलें मस्त व्हडलें आजाप केलें. मस्त व्हडलें आजाप. कितें तें आमचे फातराक आसलें काळीज मांसाचें काळीज केलें. मांसाचें काळीज. मोगाचें न्हू. वय हें फातराचें काळीज, धारून काळीज, गरबी, हंकारी, रागिश्ट, क्रोधान भरलेलें, मोसरान भरलेलें, आदिचकलपणू, मेळ्ळें खोटें, दुडवास, अपस्वार्थी, अबलासपणू, आळसाई, दुबाव, कितें पुरा सांगलें आमी. तसलें धारून जाल्लें काळीज देवान बदलिलें. मांसाचें काळीज केलें. ही बसवणी पूर्ण केली जेजू न्हू. एजेकिएल प्रवादी मारिफात दिल्ली बसवणी 30 आनी 6 अध्याय 26 वचन. एजेकिएल चॅप्टर 36 वर्स 26 पांच पळय. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो
आत्मो आणि एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमच्या कुडींतले पत्राचें काळीज तुमच्या कुडींतले फातराचें काळीज हांव काडतलो हांव काडटलो आनी तुमकां आणि एक तुमकां एक मांसाचें काळीज मांसाचें काळीज दितलो. पळय मोगाचो न्हू, म्हजें काळीज धारून जाल्लें फातराचें काळीज जेजून बदललें. आनी हे बदलचें म्हणटाना हांवें म्हळें तुमकां आत्तां कितें सांगलें, आमी मरूंक आसा, पातकाक मरूंक आसा, पातकाक मरूंक आसा. जर तर तुमी मोगाचो न्हू ही शिकवण आयकतना पळय हांव बदलावण आसता, म्हाका हें पातकी जिवीत नाका, म्हाका ह्या जिवितांत पातका जिवितांतून सुटका जाय, हांव नवें जिवीत जियेतां, आज तावन पातकाक मरता. ह्या दिसा तूं एक आयकतलो भावार्थी, क्रिस्ती भावार्थी, जर तर हांव पातकाक मरता आनी आत्म्यान जियेता म्हणटय तूं त्या दिसाक हांव न्हू एक परपेच्युअल फास्टिंग म्हणटा हो शिकवणदार. कितें परपेच्युअल फास्टिंग, सदांच निरंतर एक उपास तुवें करूंक आसा, निरंतर उपास. हें कितें ब्रदर, आमी मोरीचे म्हण सांगताय की कितें म्हणशात तुमी? मोगाचें न्हू ना, हे हो उपास केल्यार तुमी खंडीत जियेतेल्यात. हांवें सांगचें कर यजमान तुमी करतात न्ही उपास, तो न्ही, हो उपास न्ही. हो उपास तुमकां जिवीत जिवंक शकता. कितें हो उपास? म्हळ्यार हो उपास लावन आसा तुवें ज्या दिसा तूं पातकाक मरूंक खुशी व्हरतय त्या दिसा हांव उपास करूंक आसा. पयले तुजे दोळे, तुज्या दोळ्यांनी तुवें उपास करूंक आसा, तुजे दोळे उपास करूंक आसा. म्हाका ते भावा आनी भयणी हर एका दिसा कामुकी दृश्टांत हांव न्हू, कामुकी भिंतुरांत हांव न्हू, कोणाच्या कामात कितें पुरो आसा हे दोळे तुका त्या पातकाक वनपा वयतात तो उपास तुवें करूंक आसा, उपास करूंक आसा. पळय मोगाच्या भावांनी भयणी, हे कान थोड्यांचे कान खरजुतात खंय, कित्याक प्रभू सांगता आमकां कितें आयकूंक जाय तें तूं सांग, तुका जाय जाल्यार सांगिनाका. वय कान खरजुतात खबरी आयकूंक, पयस जोक्स आयकूंक, खोटेपणाचे चड सांगते आयकून खुशाल जावंक, कोणाचे नांव पाड जालें संत आयकून संतोष पावंक, कोणाक आनी कितें खबराळे शब्दायो निंदा हे पुरो आयकून हे कानान उपास करूंक. इतले दीस आयकता जाय आसून पुरो, आतां तूं देवाच्या वाटेन चलूंक आसतय तुवें हे कान बंद करूंक आसा, उपास करूंक आसा. मोगाच्या भावांनी भयणी, जीब आमची जीब एक शिकवणदार अशें सांगता, वय देवान ह्या जिबेन भायर येनाजो म्हणून दांत एक कोट्या भाशेन दवरला आनी उपरांत आणखी दोन हे वंट थांबून धरून दवरल्यात, पूण ही जीब सलीस जावन भायर सरता. मोगाच्या ह्या जिबे वरवीं जावची पातकां आमी जर तर सिराकाच्या पुस्तकांत वाचलां जाल्यार बहु कठीण तरान सांगता. सिराकाचो पुस्तक चॅप्टर 28 वर्स 12 to 20 तिके वाच. एका किटाचेर तुवें फुंकल्यार तें जळटा, ताचेर तुवें थुंकल्यार तें पालवाता. किटाचेर तुवें फुंकल्यार तें जळोवंक सुरू जाता, ताचेर थुंकल्यार पालवाता. दोनी एकच जिबेतावून जेवचे. फटकिऱ्यो खोबऱ्यो करतेल्याचेर आनी कपटी उतरांच्या मनशाचेर शिराप पडो. फटकिरो खबरो करतेल्याचेर आनी कपटी उतरांच्या मनशाचेर शिराप पडूं. कित्याक तो जायत्यांचे समाधान विपाडटा, जायत्यांची कुटुंबां समाधान विपाडटा. निंदे वरवीं जायत्यांचो भंगस्थळ जाला, निंदे वरवीं जायत्यांचो भंगस्थळ जाला. आनी तांकां तिणें राष्ट्रांतावन राष्ट्राक आनी धांवडायल्या. तांकां तिणें राष्ट्रांतावन राष्ट्रांक धांवडायला. व्हडवंत शहरांचो तिणें नाश केला, व्हडवंत शहरांचो तिणें नाश केला. व्हड मनशांची घरां कोसळोवन घाल्यात, व्हड व्हड मनशांची घरां कोसळून घाल्यात. निंदेन सुगुणी स्त्रियांक तांच्या घरांतल्यो भायर धांवडायल्या. सुगुणी स्त्रियांक कितली काजारां तुटतात ह्या जिबे वरवीं.
जिबेवर खोबरं केल्ल्या वरवीं आणि तांच्या वावराचे फळ तांकां मेळनाशें केलां. मेळनाशें केलां. तिका कुटुंबां तुटतात, नव्यान खातारां तुटतात बिकॉज ऑफ दिस टंग. तिका कान दितल्या कोणाकच सुशेग मेळचो ना. ह्या जिबेन उलयल्ल्या संगतींक कान दितल्यांक कोणाकच सुशेग मेळचो ना. आणि शांतीन वस्ती करूंक तांच्यान जावचें ना. आनी कांय शांतीन वस्ती करूंक जावचें ना. सपकाच्या मारान गोड उठता, पूण जिबेच्या मारान हाडांचो पिठो जाता. जिबेच्या मारान हाडां पिठो जातात. तलवारीचे धारीन तलवारीच्या धरीन जायत्यांचो जीव गेला. जायत्यांचो जीव गेला. पूण जिबेन हांचे प्रास पूण जिबेन हांचे प्रास चड जाणांचो जीव काडला. चड जाणांचो जीव काडला. पळया मोगाचो न्हू कितले पटेन कोणाय उलयल्ल्या वरवीं नाका जाल्ल्यो खबरो केल्ल्या वरवीं कितले सुसायड जातात. जाका जिबे पुरो पुरो इतलें आयकल्यार पुरो. ह्या जिबेचो उपास आमी करूंक आसा मोगाच्या न्हू. मागीर हात तुजे हातांनी उपास करूंक खा. हातांनी उपास करूंक खा. पळया तुमकां समजोवच्या खातीर सांगता. चिंत्या तुमी एक सरकारी दफ्तरान काम करतात, थंय तुमचे भोंवतणी आसचे तुमचे कलिग्स सहउद्योगी ते लंच काण घेतात. तुवें हात लंचाक मुखार दिवंक ना. उपास करूंक खा. चिंत्या तुका काम जायचे सरकारी दफ्तरांत, सरकारी ऑफिसांत लंच दिनासतना कामां जायनात. तूं वचून लंच दितय ते उपास करूंक खा. मोगाच्या न्हू आमी स्वतानी तीन जिवंचे म्हळ्यार आमी थोडे उपास करचे पडटा. हे पाय तुजे उपास करूंक आसात. मोगाच्या भावांनी भयणी तांचेर काम जावन येत आसतना गडांगाक वेतय पाट बदलूंक आसा, उपास करूंक आसा. आनी खंय वेतय बाराक वेतय आनी खंयच्या खोट्या जाग्यांक वेतय बंद करूंक आसा, उपास करूंक आसा. हें जावन आसा मोगाच्या डायिंग टू सीन. डायिंग टू सीन हें जावन आसा. वय आमचे थंय संपूर्ण चेंज जावंक आसा. आमी तें करतात म्हणटा हांवें सांगलें तुमकां. जेजून उंडो फातर उंडो करच्या बदलाक फातराचें काळीज मास केलें. आमी तें करतात म्हणटा बापुरबायचें. चेंज माय हार्ट ओ लॉर्ड, मेक इट एवर न्यू. वय मोगाचें न्हू हें काळीज बदलचें. मुखार सांगचें जाल्यार हें जिवीतच बदलचें. मोगाचें हें जिवीत बदलचें. पळया हें जिवीत बदलचें म्हळ्यार तें दिसून येता. हो मनीस वो पळया बार्तिमेउसाक जेजून दोळ्यांची दिश्ट दिली. ते फारीजे आनी पुरा वो चुकुडो वो न्ही. वो ताचे बरें दिसता. वो न्ही. ताणेंच हांवच तो म्हळ्यार फात्योंक ना. तशें मोगाचें न्हू आमचें जिवीत ह्या मापान बदलचें. पळया सांत पावलो क्रिस्तांवांक दग दितालो तसो हे दाळा जेजूचें तें दर्शन फावो जालें उपरांत तो शिकोवंक सुरू करूंक लागलो. ते दाळा देवाचे मुतार कितें म्हणटा ती आयका. Acts of the Apostles chapter 9 verse 21. ताका आयकल्ले सोमेस्त ताका आयकल्ले सोमेस्त विस्मीत जावन म्हणटाले वच न्हय वेतो जेरुसलेमांत जेजूचें नांव काडलेल्यांक उलो मारतल्यांक नाश करूंक फुडें सरिल्लो. आनी तांकां खैदी करन श्रेष्ठ याजकांक करचे कडेन खैदी करून दिवच्या खातीर हांगा दमास्कसाक आयिल्लो. पळया कसलें परिवर्तन जाल्लें सापेत पावलाचें. पळया सिलास आनी पावल त्या बंदिकानांत आसतना ते प्रेज द लॉर्ड गितां गायन आनी ते आराधन करताले. आनी भुंयकाम जाली, दारां उक्ती जाली, संकळ्यो तुटून पडल्यो. तो जेलाचो अधिकारी घाबरी जालो. सगळो आपणाक जेशी मारूंक गेलो. पूण सावलान सांगलें भिये नाका, आमी हांगाच आसा, कोणी दाखोवन वचूंक ना. तो बदललो.
ताचें जिवीतच बदललें. रात जैलाचो अधिकारी नर्स जावन गेलो. सांपावला घरा व्हरून ताचे गायी सिलासाक घरा व्हरून तांचे गायी पुसले, ऑइंटमेंट घालें, कितें वखद लायलें आनी तांकां जेवण दी लागलो. परिवर्तन. वैमगाचें नांव सांगिचें म्हळ्यार चिंत्या एक तारू अस्तम ते कुशीन वेतेच आसा. व्हडादीक वारें वादळ येता, त्या वादळाच्या फोर्साक तारू ह्या कुशीन घुंवता, उदेन ती कुशीन येता. तशेंच मोगाचें न्हू एक पातकी जो कोण इतले दीस हेमखंडाच्या वाटेन वतालो, जर तर पवित्र आत्म्याचें वारें वाळीत जाल्यार ताचें तारून तो जिवीतच बदलता, सर्गीच्या राज्य कुशीन पयलीं करता. हे जावन आसा बदलावण पाताक रडून बदलचें म्हळ्यार. वय मोगाचें न्हू भगवान क्रिस्तोस्तांव आमकां अशें सांगता, जर तर एकलो अपरिचीत मनीस, परकी मनीस जोना प्रवादी निनेवेक वचून आपलो देवान दिल्लो संदेश प्रगट करच्या पयलें जर तर तो निनेवेक गेल्लो जाल्यार तो कितें पळयतो? वाघ, सिंह, आस्वेला, सुणे वाघाचे असलच जातीचो लोक आसलो तो. त्या प्रमाणेचे खोटेपण, वायट पसलेपण थंय आसूंक जाय. जोना प्रवादी गेल्ल्या उपरांत वचून देवाचो संदेश प्रगट केल्ल्या उपरांत ते जिवीत बदले लागले. उपास, रडणे, रुदानांनी आपले जिवीत परिवर्तन केलें. देवा ते परताले. आणि जर तर वचू व्यक्ती, अपरिचित व्यक्ती जर तर परत्यान निनेवेक गेल्लो तर भगवान क्रिस्तोस्तांव अशें म्हणटा, तो गाबरी जातो. पयलें हांव ह्याच शहराक आयिल्लो काय, हांव निनेवेक आयिल्लो काय, तो हेंच निनेवे काय, हें आसचें ना. हें बदल्लां कशें तें बार्तिमेउसाक म्हळें, पण हांव ताचे बरी दिसता. वय निनेवेचो लोक असो बदललो, तांकां पळयल्लें कोणूच हें पयलेचें निनेवे म्हूण सांगूंक साध्य नासलें. आमी जाल्यार त्याच मापान बदलूंक आसा मोगाचें नांव. हें देवा थंय पाटी परतुवचें म्हळ्यार आमी आतां प्रस्थान म्हणवें तें बाकी मुखार 500 संगत्यो आसात, हांव तुमकां कळीत करतां. आतां आमी एक ल्हानशें मागणें करया. सर्गीच्या मोगला बाप्पा, तुवें आमकां आपोवणें दिलें. जेजू तुज्या पुतान आमकां आपोवणें दिलां. पाताक रडा, जिणी बदला, देवाचें राज्य लागीं पावलां. पळय आमकां तुवें जोएल प्रवादी मार्फत सांगलें, रडणे रुदानांनी, हास्कार सुस्कारांनी पाताक रडून जिणी बदलून म्हजेशी पाटी येया. मोगला बाप्पा, जाय आमकां ती कृपा. तुजे थंय पाटी येवच्याक आमकां कृपा जाय बाप्पा. ते पवित्र आत्म्याचें अभिषेक आमकां जाय. We need the anointing of the Holy Spirit. बापा, पवित्र आत्मा आमकां कन्विक्ट करून दी, पातकाची वळख दिवन दी, पाताक रडूंक तूं तें रिपेंटन्स दिवन दी. तितलें मात्र न्हय, आमी तुजे थंय फाटी येवच्याक आमकां पवित्र आत्म्याचो हाताक धर म्हणल्या बरी तुजे थंय हाडून दी बापा. जेजू थंय हाडून दी आनी जेजू मार्फत तुजे थंय आमी येवच्याक आमकां दयेन फोव कर म्हूण मागतो बापा. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord.